ताच्या नावान फोडतात, थोडी पिडेस तोरेन जाता, दर्यांक सांकळीक तो फर्मायता, आंद्या पांद्या बेरयांक पावता, कितें सांडल्यार दाखोवन दिता, ल्हाना व्हडांक बुजून धाडटा. मागया ये भोवभाग्यवन सांत आंतोनी भोव साद्या आनी मायपासी भक्तां तुजी उत्तम शेगुणीजिनी देवातें तुजो जळतो मोग तुज्या पयल्या सोबत तो मोग संवसारांत तूं आसतनाच वर्ती आजापांची पदवी तुका फावो करता. तुज्या उतरांक विजमिता जापा राखून आसली आनी गरजा कांदा आसल्या पासत तुजी पदवी सोलोवंक तूं सदांच तयार आसलोय. आपल्या गरजांक तुका उलो मारल्या कोणाकच तुजी सासाय आनी बुजवण तूं इन्कार करूंक नाय. तुज्या बळवून शेकायचेर पातयेवन तुज्या मुखार कालतेपणान सरपडून हांव मागतां. सांत आंतोनी कडेन मागणें. दुर्बळकायेचे वंश देखी कालतेपणाच्या निजारच्या भगवंतपणाच्या परजळीत नखेत्रा ही आनंद बरीत सांत आंतोनी देवपुताक तुज्या हातान घेवनचो स्वादीक उपकार तुका फावो जालो. तुजे कडेन परतून मागता तुज्या पदवेदारा दारा खाल म्हाका खान घे. देवान तुका दिल्ल्या सबार देण्या पैकी आसऱ्यांचे देणे विशेष म्हजे दया दवरूं आनी म्हजे व्हड गरजेन म्हाका पाव मागया. हर एक आमची गरज सांत आंतोनीक भेटोवन दिवचो पवित्र वेळ. 3 दीस आमी सांत आंतोनीक विशेष तरान मान करतना आमची हर एक तेसाव गरज सांत आंतोनीक आतां आमी भेटोवन दिवया. आमच्या कुटुंबा खातीर आमी मागुया. कुटुंबाच्या हर एका सांद्याचो उडास काडून तांच्या बऱ्या भलायके खातीर तांच्या बऱ्या फुडारा खातीर सांत आंतोनीची कृपा आमी मागया. मागया. सकड आक्रमक म्हज्या काळजान तो पयस कर. म्हज्या पातकाची खरी दूख आनी देवाचो आनी म्हज्या पेल्याचो व्हरतो मोग म्हाका जोड दी. आनी अशें ह्या जिणयेंत विश्वासान सोमयाची साखरी हांवें करन तुजे सांगता सासणाच्या सासणांक ताका वगळसूंक ताका बगूंक आनी आशिर्वादीत करूंक सर्गराजान म्हाका पवय. आमेन. कश्टां आकांत खातीर मागणें. हे वर्त्या संता सांत आंतोनी तुज्या मागण्या वरवीं मोर्न सूख अनवरां देवसार आनी सर्व तरेची वशाची पिडा पयस सरता म्हूण उडास कर. तुज्या मारिफा पिडेस्तां भलायकी मेळटा. उसांबळ दर्यो थंड जातात. बंदिवानाच्यो सांगले तुटोवन पडतात. तोटे उठोवन चलतात. कुरडे पळयतात. मने उलयतात. भायर पडिल्ल्यो वस्तू मेळतात. ल्हानवर तुजे कडेन मागतात आनी मागलें सर तांकां मेळटा. तुजे वरवीं आपाय ग्राचरणां पयस जातात आनी आमच्या सर्व गरजांक तूं पावताय. सर फातींनी तुजी दोबोर न्हू तुजी कुमोक आमी मागता. इतल्या व्हडा आशेन आमी मागता ते सर्व आमकां जोड दिवन तुजी पदवी संवसाराक दाखय. म्हज्या मागण्याक आजापांची गरजा सोम पुरो. पूण तूं आसऱ्यांचो भक्त जावन आसता तुका म्हजे मागणे आयकूंक कसलीच अडखळ ना. हे मनशाकुळाच्या बिरमोतीन भरिल्ल्या दयाळ संता तुज्या हातान खेळोवन दया केल्ल्या जेजो बाळकाक तुज्या भुरग्या सारक्या काळजान मोग केल्लें ताच्या भाग्यवंत माये मोरये मारिफात म्हजे मागणें कळय. तुजे कडेन हांव मागतां ते सर्व जेजू आनी मोरी म्हाका दितले म्हणून हांव घट भरोसो दवरतां. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमची पदकां बगूस आनी आमकां तळ्ळेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. आमेन. नमान मरिये कृपा मरले सम तुजे संगता श्री आमी तो तू सदैव आनी सदैव फॉल जुगुसें जेजो मरिये देवाचे मये आम पप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळा. आमेन. महिमा भाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक तशी आतां सदां सर्वता. आमेन. अर्गान दिव्या.
सांत आंतोनी मुखांतर आमकां लाबल्लें बरेंपण आमच्या वैयक्तीक जिवितांत आनी आमच्या कुटुंबांत कितें बरेंपण जालां आजापां घडल्यान उडास काडून काळजांत थावन देवाक दिनवासुया. सांत आंतोनी आमा पासोद विनाती कर. क्रिस्तच्या बुसून कमी पोहोचूच्या खातीर प्रार्थुया सर्वेस्परा ससनाच्या देवा तुवें पदवाच्या भाग्यवंत आंतोनी खऱ्या बाबत सोबुशार प्रसंगदार आनी गरज्याक नासलेल्यांचो तीर आसरो करून दिलोय. ताचो पाटलाव करून जेजूचो पाटलाव करूंक आमी शिकोवं आनी सगळ्या आमच्या गरजांनी ताची मजत आमकां मेळोवं. या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. आयचे किर्तन आतां आमी अभ्यास करया. सर्वेस्पोराचो ताळो तुमकां आयकत जाल्या तुमची काळजां दारून करिनाका. सर्वेस्पोराचो ताळो तुमकां आयकत जाल्या तुमची दारुण करिनाका. सर्वेस्पोराचो ताळो तुमकां आयकत जाल्या तुमची काळजां दारुण करिनाका. सर्वेस्पोराचो ताळो तुमकां आयकत जाल्या तुमची काळजां दारुण करिनाका. क्रिस्त तें मोगाचनो सांत आंतोनीक समर्पून दिल्ल्या देवतेंपलाची वार्षिक फेस्ताक तयाराय जावन भाऊ बांदवपण असो वा कोंपरीचो आयतार आचरण करूंक व्हडा संतोषान आनी संभ्रमान ह्या एवकरिस्ताच्या मेजा भोंवती सांगाता आयल्या. एवकरिस्त म्हळ्यार अर्गां दिवचें. एवकरिस्त मुखान देवान केल्ल्या सर्व कुरपे देण्याचो उगडास काडून अर्गां दिवचो संभ्रम. एवकरिस्त संभ्रमचो म्हळ्यार जेजून ताच्या कुर्सा मोरणा आनी जिवंतपणा मुखान स्थापन केल्ल्या नव्या सोल्ल्याचो भक्तीन उगडास काडचो आनी नव्या जेवणाचो निमाण्या जेवणाचो संभ्रम सोलोवचो दीस. आज एवकरिस्ताक परगट मान आनी आराधन करता. क्रिस्तांव समुदाय एवकरिस्तांतावन रूप घेता. एवकरिस्तान जेजू आमकां ताच्या सर्गीच्या कानान पोसता. तशेंच आमी हेरांक दादोस करूंक उलो दिता. जे कितें आमचे लागीं आसा तें आमी वांटून घेतल्यार एवकरिस्त देव मंदिरा भायरी संभ्रमूंक साध्य जाता. एवकरिस्त आमच्या आत्मीक जिणेची जर देवान आमचो मोग केलो
देखून ताणें ताच्या एकल्याच पुताक आमचे पसोत दिलो. एवकरिस्त सर्वांक सांगता हाडटा, मोगान आनी भाव बांदवपणाच्या स्पिरितान जियोंक प्रेरण दिता. सदांच एवकरिस्त भोंवती आमचीं कुटुंबां बांदून हाडूंक कृपा मागया. आतां संतोषान आनी संभ्रमान उबी रावून प्रवेश गीत गावया. बुरत्या संतोषान उल्हासान भरून आमी आयल्या या मंदिरान. बापा सर्वच तुका आमचे ओपून भेटयता वर्गां बलिदान. बुरत्या संतोषान उल्हासान भरून आमी आयल्या या मोगाच्या भावांनो आनी भयणो, आज आमी आमच्या फिरगजेंत भाऊ बांदवपणाचो आयतार कोंपरेचो आयतार आचरण करता. ह्या दिसा देवान केल्ल्या बऱ्यापणाक अर्गां जावन मिसा दितात. एंटनी पिंटो आगाचेरा कोडी जेजूच्या पवित्र काळजा वाडो, जेरोम बारटो सांज वाडो, तशेंच जल्मा दिवस आचरण करून देवाक अर्गां जावन हे मिसितात. सेवरीन लोबो सांत आंतोन वाडो, जेनिफर पिंटो जेजूच्या पवित्र काळजा वाडो हांच्या पासत आमी मागया. आज मोगाचेनो हे संभ्रमीक मिसाचें बलिदान भेटोवंक आमच्या मदें हजर आसात. मानदीक बाप नवीन पिंटो, तांकां तुमच्या समेस्तांच्या नांवी मोगाचो स्वागत हांव मागतां. हांगासर मुखार 4 बांक खाली आसात. मुखार धाडटना मुखार तुमी धाडूंक विनंती आसा. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. जेजू ख्रिस्ताच्या रक्तान धुवून काढलेल्या म्हज्या भावा भयणीक मागता, आमच्या सुमिया जेजू ख्रिस्ताची कृपा आणि शांती तुमचे सोबे आसूं. ख्रिस्ततय मोगाच्या भावांनो आणि भयणीनो, आयच्या दिसाच्या संभ्रमाचो संदेश येदोळू सामका लाभलो. हो संदेश जोडुल्ली आमी येवकारिस्तातय आमचो भावार्थ
आमचो विश्वास आमी आनीक घट करया. येवकारिस्ताक फावो तो मान दिवया आनी ह्या येवकारिस्त सेविल्ल्या आमी आमच्या घरांत, वाड्यांत, फिरगजेंत आनी समाजेंत येवकारिस्तीक जिणी जिवन सोमयाक साक्ष दिवची मनशां आमी जावंक ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया. आज साद्या काळाचो 4थो आयतार. ही देवस्तुती आमी संभ्रमतना देवाची कृपा आमचेर, आमच्या कुटुंबाचेर आनी सगळ्या फिरगज कुटुंबाचेर राशीनी देवोण येवन दे म्हूण मागया. मिसाचें बलिदान फावो ते परी भेटोवचे खातीर आमची पातकां वळखून घेवया. सांगता आमी म्हणया, हांव पातकी सर पदवेदा देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो बसो गुणी हांव सारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पसत भगवंत सदांच संकवार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनाती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सरपदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. सोमिया काकुळट कर, सोमिया काकुळट कर, क्रिस्ता काकुळट कर, क्रिस्ता काकुळट कर, सोमिया काकुळट कर, सोमिया काकुळट कर. महिमा देवा कुसर्गी आणि शांती ताच्या इष्ट संसारी. सर्वेश्वरा देवा सर्गीच्या राया सर्ववेदान देवा बाबा आम्ही तुका नमस्कार करता. आम्ही तुका देव वाजता. तुझ्या तर वैभवापासून आम्ही तुका वाखणता. सोमिया जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्या सुता. सोमिया देवा देवाची शिल्ये तू संसाराचे पाप काढताय. आमची काकुळट कर. तू बापाच्या उजव्या बसलाय. आमचे मागणे मानून घे. तिच्या पवित्रात्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमे. जेजू ख्रिस्ता, जेजू ख्रिस्ता. एकलोच तू पवित्र, एकलोच तू ईश्वर, एकलोच तू परमेश्वर. आमेन, 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 आमेन. प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या देवा सगळ्या मोणान तुजें भजन करूंक आनी बाबर्थ आमकां शिकयता त्या प्रमाणे सगळ्या मनशांचो मोग करूंक आमकां फावो कर. आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासना.
द्वितीय नियमाच्या पुस्तकांतले वाचप. सर्वेस्पर तुजो देव तुज्याच भावा मदलो म्हजे तेसलो एक प्रवादी उपजयतलो. ताका तुमी आयकूंक जाय. तुवें ओरेब पर्वताचे जमतेच्या दिसा सर्वेस्परा तुज्या देवा कडेन हीच विनंती केली म्हणून सर्वेस्परा म्हज्या देवाचो ताळो परतून आयकूंक वा हो ताळो उजो पळोवंक परतून म्हाका दिनाका. दिशी तर हांव मरतलो. आनी सर्वेस्परान म्हाका म्हळें, ती तुजे कडेन विचारता तें सारकें. तुज्या तशेल्या एका प्रवाद्याक तांच्याच भावा मदलो हांव विसतलो आनी ताच्या तोंडान म्हजी उतरां घालतलो. जें कितें हांव ताका फरमायतां तें तो तांकां सांगतलो. तो म्हज्या नांवान उलयतना म्हज्या उतराक कोणी फाळो दिनासतना रावत जाल्यार हांवूच ताचे कडचे लेख विचारतलो. पूण तो प्रवादी हांवें ताका फरमायनातलेल्यो गजाली म्हज्या नांवान उलोवंक धैर्य घेत जाल्यार हांव हेर देवाच्या नांवान वा हेर देवाच्या नांवान उलयत जाल्यार ताका मरणाची शिक्षा दिवंक जाय. देवाचें उतर हें. देवाची वडकर. सर्वेस्पोरा सोताळो तुमकां आयकत जाल्या तुमची काळजां दारून करिनाका. सर्वेस्पोरा सोताळो तुमकां आयकत जाल्या तुमची सर्वेस्पोरा सोताळो तुमकां आयकत जाल्या तुमची काळजां दारून करिनाका. सर्वेस्पोरा सोताळो तुमकां आयकत जाल्या तुमची काळजां दारून करिनाका. संतोषान सर्वेस्पोराक उल्हास्या आमच्या तरणाचे कडप जावन आसलेल्याक वाखान्या अर्गा स्तुती करून ताचे समोर येवया. गितां गायनांनी ताची कीर्त गावया. सर्वेस्पोरा सोताळो तुमकां आयकत जाल्या तुमची काळजां दारून करिनाका. येया सुर पडून ताका आराधन करया. आमकां रचलेल्या देवा हुजीर दिम्यांनी पडया. तो आमचो देव आमी ताच्या सोरोबाच्यो शेळयो. तो पोस करून सांबाळता तो हे. सर्वेस्पोरा सोताळो तुमकां आयकत जाल्या तुमची काळजां दारून करिनाका. सर्वेस्पोरा सोताळो तुमकां आयकत जाल्या तुमची काळजां दारून करिनाका.
सांत पावलोन कोरिंतकारांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतले वासा. भावा भयणीनो, तुमी खंत हुस्क्या विने आसा जय म्हूण म्हजी अपेक्षा. लग्न जायन येतलेल्या दादल्याक सोम्याच्या संगतीचो हुस्को आसता. आपूण सोम्याक कसो मान वतलो म्हूण तो चिंता. पूण काजारी दादल्याक संवसारी संगतीचो हुस्को आपले बायलेक कसो मान वतलो म्हूण तो चिंता. अशें आपणा भितरच ताका दोन कुशींनी ओडलेले बरी भोगता. लग्न जायनातलेली स्त्री वा अंकवार चली सोम्याच्या संगती विशान चिंता करता. कुडीन आनी आत्म्यान एक समर्पीत जिणी जियोंक ती सोदता. पूण लग्न जाल्ले स्त्रियेक संवसारी संगतीचो हुस्को आपल्या घोवाक कशी मानवतली म्हूण ती चिंता करता. हांव हें तुमच्याच बऱ्याक म्हूण सांगता. तुमकां दांबून दवरय जय म्हूण म्हजो इरादो न्हय. तुमी लायक तरान चला जय आनी आडकळी विने सोम्याची सेवा करी जय म्हणूनच म्हजी आशा. देवाचें उतर हें. देवाचे वडुपकार. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Diso aiso anandaso. आमकां सर्वांक संतोष हाडचो. सोम्या देवाक हरसून गावचो. उपकारांतून अर्गा दिवचो. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, Alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोबे आसो. मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. उपरांत ते कफर नावांत येवन पावले. साबत येतच जेजू सिनोगागाक वचून शिकोवंक लागलो. ताचे शिकोवणेक लोक विस्मीत जालो. कित्याक अधिकार आसलेल्या मनशा परी तो तांकां शिकयतालो. शास्त्र्यां बरी तो शिकयनातलो. तांच्या सिनोगागांत देवसार लागुल्लो एक मनीस आसलो. जेजूक पळयतच ताणें बोब मारली. नजरेचा जेजू, तूं आमचे खबरे कित्याक आयलाय? आमकां नाश करूंक आयलाय कितें? तूं कोण म्हूण हांव जाणा. तूं देवाचो पवित्र जन. पूण जेजून ताका बेश्टावन म्हळें, थोंडाम आनी ह्या मनशांतल्यान भायर सर. तवळ तो देवसा ताका पिसूड न्हू व्हडल्या ताळान किळंस मारीत त्या मनशांतल्यान भायर सरलो. सोमेस्त विस्मीत जाले की ते एकामेका लागीं अशें विचारी लागले. ही एक नवित्त शिकोवण अधिकारान भरलेली. देवसाराक पर्यंत तो फर्मायता आनी ते ताचें फर्माण मांडटात. तितल्यार गलिल्याच्या अख्ख्या प्रांतांत ताची कीर्त गाजली. देवाचे पुतर ये. वाकरी तुका क्रिस्ता. क्रिस्ततय म्हज्या मोगाच्या भुरग्यांनो, युवा जनांनो, बाबा भयणीनो, कोंप्रीसो आयतार.
भाऊ बांदवपण असो, एकवट पासारसो आनी येवकारिस्त ह्या एकवटाचें बळादीक हातेर म्हणलें समाजेक आमी आज दाखयता. येवकारिस्त म्हणटना बाबा भयणीनो 3 संगती आज आमी नियाळूंक प्रयत्न करया. 3 संगती. पयली संगत, युकरिस्ट इज ए मिस्ट्री टू बी बिलीव्ड. येवकारिस्त जावन आसा एक मिस्तेर आमी फातयेवचो. जाकोब आनी रिचारेल्ला बरीं गो बायलां, मोगान आसलीं, सक्कड बरें आहलें. दीस वेता वेता आयिल्लें काटीपिटी जालें. मोग आसलो इल्लो पातळ जालो आनी रिचारेल्लाक भारी दूख भोगतालें. इतलो मोग करनाल्लो जाकोब आतां मोगूच करना न्ही. देखून पयलेंचे बरीच तो मोग म्हाका मेळ्ळा जे म्हणले आशेन ती एका मंत्रवादी सरशीन वेता. आनी तो मंत्रवादी तिका म्हणटा, बाय तूं आयतारा मिसाक वचो, पाद्रापान दिल्लो कुमगार हातांत काण घे, तूं आल्यान गुटलाय आनी शिदा घरा हाड, एका कायलीर भाज आनी पिठो पिठो करन. तुजो णवरो जेवताना ताच्या शितांत वा खाणांत इल्लें इल्लें घालन ताका दी. तो चप्पें जाल्लो पातळ जाल्लो मोग तुका पाटी मेळटलो. ह्या मंत्रवादीक रिचारेल्ला पातयेली. आयतारा मिसा गेल्ली, कुमगार हातांत खाण घेवन तुवाल्यान गुटलावन घरा हाडून आयली आनी एका दांब्या नोळ्यांत खायल नातली कोण ना, इल्लो भाजलो. बसता बसताना हो येवकारिस्त मास जालो, रगत वाडलें आनी रिचारेल्ला सगळी शर्मेली. आतां कालें करचें म्हूण तिका कळोवना. जाकोब आपणाचें गाडाव काण घेवन गुड्याक सोरोवाक व्हरून गेल्लो. तक्षणा गोठो ती पळयता आनी गोठ्यांत एक गुंड काडन वो येवकारिस्त तांतू ती पुरता. जाकोब गाडाव काण घेवन गेल्लो. फाटीं आनी येताना गोठ्या भितर रिकताना हें गाडाव दिबी घालता. हें कितें आबा? खलें नवें साव म्हणलें जाकोबाक समजना. आनी इल्ल्या वेळान दिबी घाल तें गाडाव उठोवन मुखार वेता. अशेंत जालें. हर एक पावटी 7 वर्सां उपरांत सगळीच देदेस्पोर जाल्ली, पिसांतूर जाल्ली. रिचारेल्ला इगर्जेक गेल्ली, पाद्र्याप थंयसर आसलो कुमसारींत. हें पळोवन ती सगळी बोबाटमान म्हणटा, हांवें क्रिस्ताक जिवेशी मारला, हांवें क्रिस्ताक जिवेशी मारला. याजाक खरी गजाल कितें म्हणलें समजता आनी थंय वचोन तो पुरलो कुमगार मास जाल्लो फाटीं हाडटा. आनी आजून ओपिदा म्हणले कडेन वो कुमगार 14 सावयो घाल पेटेनी जोगासनेन सांबाळून दवरला. लोक थंय वेता आनी येवकारिस्ताचें अजाप पळयता. भुरग्यानो, बाबा भयणीनो, हांगासर कितें जाता? नाटक गी, ड्रामा गी? न्हय. येवकारिस्त एक नाटक वा ड्रामा न्हय. न्हीज जावन खरोच सोमी ह्या उंड्या आनी वायनाराचेर जाता. हांव तुमचे सांगता, संवसाराच्या अखेर पर्यंत आसतलो म्हणून आमकां सोमेस्ताक बासवणी दिल्लो देव. हे खंयच्याय धर्मांत आमकां पळोवंक मेळना. आमचो देव आमच्या काळजांत येवचो आनी येवकारिस्ता मुखांतर आमकां आत्मीक पोशान दिवचो. ही आमची फातयेनी. हो एक मिस्तेर भाव भयणो हांवें आनी तुवें फातयेवचो. देखून येवकारिस्ता थंय म्हजो मान, म्हजो गौरव, म्हजो भावार्थ, म्हजो विश्वास
कितलो तीर आनी गट आसा. दुसरें, येवकरिस्तेक मिस्तेर हांवें आनी तुवें संभ्रमसो. आज तुमी बरें इल्लें दोवें आनी कितें बरें नेसान न्हेसोन आयल्यात. मार्केटे गेल्ले बरें येवनात. खरां इतलेंच. वो एक संभ्रम. आमी कितें फाती येता तें आमी आचरण करता. निजा की हें एक भाव भयणो गरजेची गजाल. आमी पाती येल्ले, आमी विश्वास दवरले कितें आसा तें आमी आयच्या दिसा व्हडा संतोशान एक कुटाम जावन आमी संभ्रमता. कित्याक आमचो सोमी निजा की ह्या येवकरिस्तांत हाजीर आसा आनी अत्मीक पोशीक जावन आमकां एकल्याक तो लाभता म्हणल्या विश्वासान आमी हो संभ्रम करता. देखून पळय आमी मालगडी आमी गायलेलें तें गीत, जिव्या देवाक हांव सेवता, ताचे थंय हांव जियेता. जिव्या देवाक हांव सेवता, ताचे थंय हांव जियेता. हें गीत गायतना निजा की तो भावार्थ, तो विश्वास जिवाळ जाता. देखून पापा फ्रांसीस म्हणटा, बाबा भयणी, हांवें आनी तुवें भेटोवनसो येवकरिस्त एका घंट्याचो न्ही. हांवें आनी तुवें भेटोवनसो येवकरिस्त आयताराच्या एका घंट्याच्या मिसांत मात्र आटापूण ना. आमची सगळी जिणीच जावंक जाय येवकरिस्त. देखून तिसरी संगत भाव भयणो, येवकरिस्त एक मिस्तेर हांवें आनी तुवें जियेवंसो. येवकरिस्त इज ए मिस्ट्री टू बी लिव्ड. आनी हो येवकरिस्त आमी एक फिरगस कुटाम जावन कशें जियोवंसो. पयलें बाबा भयणी, एक भावार्थी फिरगस कुटाम बांदून हाडचें. एक भावार्थी फिरगस कुटाम आमी सगळ्यांनी बांदून हाडचें. पापा फ्रांसीस म्हणटा, एकवटीत चड आनी चड भाऊ बांदवपणाचो गरजेवंताक स्वागत करचो तसलो समुदाय जावन आमी हर एकल्यांनी बांदून हाडूंक आसा. देखून म्हजो भावार्थ केवळ ही गरजेन मात्र न्ही, सगळी म्हजी जिणी, म्हजे घराणें, म्हजे कुटाम मागण्याचें जावंक जाय. घरची ती हालतार ती पवित्र म्हणल्यार आमी समजोवंक जाय. आनी घरच्या हालतारी मुखार आमी सगळां कुटुंबाची संगता मेळोवन मागणें करतना देवाच्या कृपेचो आशिर्वाद आमचेर देंवता. देखून हें आमी बिलकूल विसरोवचें न्ही. खोंत हाती घेवन मागतना, कुटुंबांत आमी संगता घेवन मागणें करतना जो भावार्थ आमी हांगासर संभ्रम करता हो येवकरिस्ताचो, आमी आनीकय दिसपडटे आमच्या कुटुंबांत जियोवंक आमकां सलीस जाता. देखून कुटुंबाचें मागणें आमी बिलकूल सोडचें न्ही. हें वरस जुबलेवाक तयाराय जावन मागण्याचें वरस म्हणून पापा फ्रांसिसान प्रगट केल्लें आसा. देखून ह्या वर्सा मोगाच्या भाव भयणो, कांय थोडे कडेन मागणें मोठवें जालां, कांय थोडे कडेन तेर्स म्हणनान जाल्यार वा तेर्साक आमी हाजीर जायना जाल्यार ह्या वर्सा इल्लें चिंताप आमी हाटोवंक जाय. घरांत आलतारी मुखार आमी मागणें करन आमचो भावार्थ आमी घरांत बांदून हाडूंक जाय. दुसरें, बोगसण्याचो समुदाय. आमी घरांत, वाड्यांत, फिरगजेंत जी येताना कांय इल्ल्या उतरांनी, कांय इल्ल्या करण्यांनी चड उणें जाता. सक्कड परफेक्ट जाता म्हण न्ही. माय सुना मदेंय जाता, आमचे आनी तुमचे मदेंय जाता. सगळ्यांनी सुखी घडटात, पूण सुखी तुकून दवरच्यो न्ही. देखून सांत पावल कोलोसेकरांक बरोवन 3 अध्यायान 13वे वडीन म्हणटा, एकामेका सोंसून व्हरा, एकामेका दुर्संकार नासल्यार एकामेका बोगशिया. आमी बोगसूंक भाव भयणो एका प्रास एकलीं पयलें जायचें. घरांत बोगसाणें आसा, वाड्यांत बोगसाणें आसा, फिरगजेंत बोगसाणें आसा जाल्यार तो समुदाय एकवटीत रितीन आमी बांदून हाडूंक शकता. तिसरें, वांटून घेवचो समुदाय. ह्या दिसांनी आमी हर एकले थोड्यांचे स्टेटस वॉट्सॅपार तेणे हांगा पळयता. कितें पळयता? फिरगज घरांनी संगता मेळोन दुबळ्यांक घरां बांदची, वा घरां दुरास्ती करची, वा पिडेस्ता कुमो करची. आसल्लें वांटून घेवचें. कितलें अपुरबायचें बेसांवांचें जिवीत हें. आमचे लागीं कितें आसा, देवान आमकां कितें दिलां, नातले लागीं कांय इल्लें दिवचें, गरजेवंतांक पावचें, वांटून घेवचें. हें आमचें येवकरिस्तीक जिवीत भाव भयणो. जेन्ना हांव वांटून घेता, हांव निजाकी क्रिस्त असो म्हणलें दाखोवन दिता.
देखून हेब्रेव घरांक बरयलें पत्र 13 अध्याय 16वी ओळ म्हणटा हेरांक बरें करूंक आनी दान धर्म दिवंक विसर नाकात, असलीं बलिदानां देवाक मानवतात. आनी परत म्हणयाचो पुस्तक 11 अध्याय 26 आनी 25वी ओळ म्हणटा जो उदार मनान दिता तो ग्रेस्त जाता आनी एकलो सुरात करता आनी दुबळो सुवरता. चवथे मोगाच्या भाव भयणो, येवकारिस्तीक जिवीत म्हळ्यार सांगाताय मेळचें. आमकां कळिता पयलें एक घरा काजार आसा जाल्यार वाड्याची सैरी दैरी कितल्या दिसा पयलें येतालीं. घरांत माठो कसलो एक संभ्रम, कितली एक दादोसकाय, कितें एक सांगाता मेळचें, भारी अपुरबाय आसली. पूण आतां जिग्गा करून वेतात, पुक्का करून फाटी वेतात. आजकाल प्रेझेंटेशनय ना आमच्या कार्यांनी. देखून व्हिडिओग्राफीर आयल्यार पुरो हांव गेलां म्हणलें तांकां कळटा. थोडे फाटी मुखारय बेठाणान फाटल्यान बसचें वेतात. म्हळ्यार आजकाल मेळचें, सांगाता मेळचें ही सवय वस्तूनी जाल्या. भुरगीं कितलीं जाणां सैऱ्यार वचोन रावतात. आवय बापाय सांगाता गेलीं, फाटल्यांत धांवन आयलीं. आजकाल पळया हें सैऱ्यार वेचें, सांगाता मेळचें वस्तू उणें जालां. हेब्रेव घरांक बरयलें पत्र आमकां जागयता भाव भयणो, आमचे मदें चालू आसलेली सांगाता मेळची सवय आमी सोड सोडची न्हय. थोड्यांनी ती सोड सोडल्या. निजाकी आमी एकामेकाक चड आनी चड उत्तेजन दिसय. येवकारिस्तीक जिणी म्हळ्यार ही सांगाता मेळचें. आज तुज्या घरा कोण येना? तुजो पूत, तुजी सुदू येना? तुजीच सून येना? तुजीच भयण भाव येनात? कितेंगी सूख आसा? खंय म्हणी बक्षिजे. नाजाल्यार ही क्रिस्ती जिवीत न्हय, हें येवकारिस्ताचें जिवीत न्हय. म्हज्या जाला बागला पांय दवरून वचो, म्हज्या घरा भितर रिगोवन वचो, हें आमकां क्रिस्तांवांक सांगलें न्हय. आमी येवकारिस्त भाव भयणो बेसांव मागोवन घेनाव. ह्या मुखांत येवकारिस्त सेवन आमी ख्यास्त मागोवन घेता. देखून सांगाता मेळची सवय आमच्या फिरगजेन कुटुंबांत वाड्यांत आज दाराळ आसा. तुमी सांगाता मेळून जायतो वावर हांगासर फाटल्या वर्सांनी केला. आनीकी मुखार वचोंक जाय. हें बरेंपण सांगाता मेळून आमी कितें बरें करता म्हणलें तुमी दाखोवन दिलां, तें आनीकी फुडें व्हरूंक जाय. आनी 5वें मोगाच्या भाव भयणो, वांटे फांटे नातलोलो समुदाय. वांटे फांटे नातलोलो. हांव पावलोसो, हांव आपोल्लोसो, हांव त्या पंगडाचो, हांव ह्या पंगडाचो म्हणून वांटे फांटे जाल्यार कशें? हांवें सांगलां की ना म्हाका उडास ना. खंय एकाडे व्हडल्या फेस्ताक विगार म्हणालो की व्हडली माडी लायजे म्हणून आनी थंयच्यान बंटिंग्स बांदिजे म्हणून. गेले 4-5 मुंडास माम विगारा सांगाता एक व्हडली माडी जेरियाबाच्या तोटांतान कातर नाडूं. माडी म्हणी कातर नाडली. वाटेर येता येताना मेरो हात गाद्या तुमकां कळिता मेरे रित्त येवंक जायना. सकला गाद्या की देवाजे कित्याक माडी लांब आसा. ही गरजेक पावले. मेटार बसले पुरा. विगार लो विसारी लागलो घट्ट दंबू सोडून. हें माडी वोवण हाडटना तवळ तवळ जड जाताली कित्याक? मागीर हळू जाताली. कोणेय जाप दिवना. कोणी एकलो मोठ्ठो कास्तासो आसलो. तो मिशा भितर तासतालो. सगळ्यांनी जालें तूं खाले आसताय. तो म्हणालो खंय आळे त्या गाद्यान देवण येताना पांयाक माती जाता म्हणून हांव माडयेर तुम कळटालो म्हणून. म्हजे एक सवाल भाव भयणी तुमकां, तुज्या घरा सक्कड परफेक्ट आसा, बरें आसा, पर्स दट्ट आसा, सक्कड ग्रेस्त काय आसा म्हूण चिंतया. गोरसो एक सांदो कळटा जाल्यार वा कळायता जाल्यार त्या घरांत समाधान आसा गे. हें सक्कडी आसोन एका मनशा वरवीं घर देसवाटी जाता, नालिसायकी पावता, असमाधानाकी कारण जाता. तर चिंता एका फिरगजेंत एका वाड्यान एकले दोग वांटे फांटे करचे मेळ्ळ्यार तें फिरगज कुटाम समुदाय संतोशान आसोंक साध्य आगी. कोणें वांटे फांटे करचे? जेजूस म्हणटा देवसारान मात्र ताचें कामच वांटे फांटे करचें. पूण क्रिस्ताक विंगले आमी वस्सू खरो देव म्हणून आज
सुवार्तेत आमी आयकलें देवसार समेत म्हणटा तो पवित्र जण म्हणून. पण आमी ह्या देवा मुखार आयिल्लीं आज येवकारिस्त भेटोवची बाबा भयणी एक उडास दवरया. आमी हाताक हात दिवन वावर करची मनशां जायचे. तवळ आमी केल्लें मागणें देवाक मानवता. आमी भेटलेलो येवकारिस्त देवाक पावता आनी आमी निजाकी बेसांवांनी आशिर्वाद भरलेलीं मनशां जाता. देखून आज येवकारिस्ताक आमी मान दितना भाव भयणो येवकारिस्तेक मिस्तेर आमी फाती येवचो. येवकारिस्तेक मिस्तेर आमी संभ्रम करचो आनी येवकारिस्तेक मिस्तेर हांवें आनी तुवें हे मीस जावन भायर येतना आमी जियोवचो. देखून घरांत मोग करतना एकामेका बक्षितना वांटून घेतना सोडदोड करतना एकामेकाच्या गरजांक पावतना आमी निजाकी येवकारिस्ताचें जिवीत जियेता. आनी अशें घरांत वाड्यांत फिरगजेंत आमी एक बळादीक कुटाम वा एक कोटीत फिरगज कुटाम बांदून हाडटा. तर आज तोच सोमी आमच्या काळजांत येवचो. हांगासर निजाकी ह्या येवकारिस्तांत हाजीर जावचो. आमकां सोमेस्तांक हो येवकारिस्त संभ्रम करता आसतना त्या येवकारिस्तांत आमची फाती आनीकी चड आनी चड दड करूंक आनी ही गरजे भायर वेता आसतना तो येवकारिस्त निजाकी जिवीत जियोवन एक येवकारिस्तीक जिवीत युकरिस्टीक लायफ हांवें आनी तुवें जियोंक तोच सोमी आमकां बेसांव आनी आदार दिवं. आमेन. उबी रावया. एकाच देवाक सत मानता सरपदवेदार बाप तो सर्ग आनी पृथ्वमेसो दिसत्या आनी ना दिसत्या सर वस्तूंचो रचणार आनी एकाच सोमिया जेजू क्रिस्ताक सत मानता देवाचो एकलोच पूत तो सर्व काळादी बापातावन जल्माला देवातावन देव उजवाडातावन उजवाड खऱ्या देवातावन उपजल्लो खरो देव तो देवातावन जल्माला ताका रसूंक ना बापाच्या सैबाचो ताचे वरवीं सर वस्तू केल्यात आमा मनशा पासून आनी आमचे सोडोणे पासून सर्गात हांव तो देवलो आनी पवित्र आत्म्या वरवीं अंकुर मरयेचे उदरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो आनी आमचे पासून पोंस पिलाताकाक ताका कुर्सार मारलो ताणें कश्ट मरण सोंसलें आनी ताका निके बिलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जिवान जालो सर्गात सोडलो आनी बापाच्या उजव्याक बसला जिव्यांची आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक वैभवान तो परतून येतलो आनी ताचे राजवडकेक शेवट आसचो ना आनी पवित्र आत्म्याक सत मानता सोमी आनी जीव दातार तो बापा आनी पुता ताव निपजला बापा आनी पुता बराबर ताकाय समसारको नमस्कार आनी महिमा पावो प्रवाद्या वरवीं तो उलयलो एकेच पवित्र कातोलीक आनी धर्मदुता वरवीं स्थापलेले देव सभेक सत मानता पातकांच्या बॉक्सांच्या खातीर एक पवित्र स्नान आसा म्हण मानता आनी मेल्ल्यांच्या पुनर्जिवानपणाक आनी सासणाच्या जिविताक विश्वासून रावता. आमेन. देव आमचो मोगाळ बाप त्रिएक देव बाप पूत पवित्रत्म एकवटान जियेतात आनी आमी हे येवकारिस्तांत पोशीत जाल्लीं एकवटान भाऊ बांदावपणान मैपासान एकामेकाच्या गरजांक पावोन जियोंक कृपा आतां आमी मागया. दयाळा बाप्पा पवित्र सभेच्या सरमुखेल्यांनी सगळ्या ख्रिस्ती परजेची उदार मनान सेवा भेटोवंक आनी येवकारिस्ताचो मोग आपल्या भावार्थी जिणेद्वारी एरांक वांटोवंक तुज्या दैवी कृपेन बर म्हूण मागता. जबाब बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या राष्ट्रान अधिकार चलोवच्या सर राजकीय मुखेल्यांनी सहधर्माच्या लोकांक समान रितीन न्याय मेळशें आनी दुबळ्या लोकांक आदर दिशें तांची मनां उजवाडाय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आज भाव बांदवपणाचो आयतार आचरण करतना येवकारिस्तांतलो जेजू आमच्या सवपिडेस्त आनी कश्टांतल्या भावा भयणीक बरी भलायकी दिवन तांच्या एकसरपणान तुजो सांगात दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आज कोंप्रीचो आयतार आचरण करूंक वावर भेटयल्ल्या उदार मनान दान दिल्ल्या सर फिरगजकरांक तुज्या कृपे दिण्यांनी भरून तांच्या त्याग आनी सॅक्रिफिसाक प्रतिफळ लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक.
आज येवकरिस्ताक पुरुषांवा मुखांत परगट मान करता आसतना जेजू सडवंदार म्हणून वळखून जिवितान त्याच क्रिस्ताक हेराक परगट करूंक आनी साक्ष दिवंक पवित्रात्म्यान आमकां बरमन मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आज एमकारिस्ताचे संभ्रम चलता आसतना फिरगज विगार, प्रधान याजक, धर्मीक भयणी, फिरगज गवळी परिशद आनी फिरगजीच्या सर लोकांचेर सर्वेस्पर देव आशिर्वाद घालून आमची फिरगज जिवाळ जायशें कर म्हण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमचे हात आमी जोडया, दोळे आमी धांपया. कुटुंबा खातीर कोणें आमचे लागीं मागोवंक सांगलां तांचे खातीर, कितें आमच्या घरांनी सारकें ना तें बरें जावच्या खातीर भक्तीपणी मागया. भोव मोगाळा बापा, आमी सोमेस्तांनी एक जावन राव जंय म्हण तुजी खुशी. आज प्रत्येक रितीन हो येवकरिस्ताचो संभ्रम आमी चलयतना जेजूक आमचो सोडवंदार म्हणलें खरेपणी मानून घेवंक आनी ह्याच सोडवंदाराक ह्या येवकरिस्तान सेवल्लीं आमी माया मोगान एकवटान जियोंक आमकां तुजी कृपा दी. बरी भलायकी दी, मतीचें समाधान दी. आमच्या घरांतलें नास समाधान सक्कड वायट कान उडय. शांती समाधान आमच्या कुटुंबांत दी. आमी काम करतना आमच्या हाता पांयांक बोळ दी. अशें आमी सोमेस्तांनी आमचें मिसांव व्हडा उर्बेन करूंक आमकां तुजी कृपा लाभय. युवा जनांक, भुरग्यांक तुजें प्रत्येक बेसांव दी. आज कोणा मिसाक हांगासर हाजीर जावंक साध्य जावना पिडेस्त भाव भयणीक भलायकेचें देणें लाभय. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. वेदी भोवती बापा सर्व एकठांय जाल्या, कानी गोगे उलायल्या. गोवा उंडो दाकारो सोपून दिता, आमकां समर्पिता. वेदी भोवती बापा सर्व एकठांय जाल्या, कानी गोगे उलायल्या. समर्पण हे आमचे दैवी कृपेन वरचे, जेजू संगी भेटोवचे. बलिदान ते वर्ते कल्वर खुर्सा मोरनाचे, आमच्या सलवा सावाचे. समर्पण हे आमचे दैवी कृपेन वरचे, जेजू संगी भेटोवचे. बलिदान ते वर्ते कल्वर खुर्सा मोरनाचे,
आमचे नेने तुवें आमकां दिल्ले जावं ते तुज्या मोगाचे दुबळ्या धाकट्या मोले आमी वांटून घेवच्या गंभीर वेसर आमचे घे बाबा व्हडलो वायन अर्पिता व्हडा मोगान वावरांचो आस भेटयता क्रिस्ता कुडीन बदल म्हाका. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सरपद बेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या बलिदान आपल्या नाकांनी म्हणणे आमच्या नेत्या पुलिसबेच्या दवा सर्वेस्वर सर्वेस्परा, आमी तुजी साकरां तुजे वेदीचेर ही दाणां हाडून दवरतां. प्रसन्न जावन ती मांडून घे आनी ती बदलून ताचे वरवीं तुजी सोडवण आमकां लाभय, हें आमी मागतां आमच्या सुमिया जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं, तुमचे सोवे आसो आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारांनी सासनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सौम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. पातका वरवीं तुजीं भुरगीं तुजी इश्टगा सोडून पयस गेल्लीं, तरी तुज्या पुताच्या रक्ता वरवीं आनी पवित्र आत्म्याचे पदवेन तुवें तांकां परतून तुजे वेंगेन घेतली. जसो तुज्या पुता आनी पवित्र आत्म्या बराबर तूं बापा संपूर्णायेन एक, तशींच ती संपूर्णायेन एक जावच्याक तुजे पवित्र सभेन तूं तांकां एकवटायताय. तुज्या जिनस्वर कर्तृत्व आनी तुजी जानवाय वाकणच्या तूं तांकां तुजी परजा जावंक आपयताय. तांकां तूं क्रिस्ताची कूड आनी पवित्र आत्म्याचे मंदीर करताय. देखून देवदूतांच्या सदळबारां सांगाती संतोशान आमी तुजी स्तुती गायता. सर्वेस्पोर सर्गाळी संसार भरला तुझ्या वैभवा, सर्गी तुका जय, सर्गी तुका जय, सर्गी तुका जय. सर्वेस्पोराचे नावी येता ताका जय जय, सर्गी तुका जय, सर्गी तुका जय, सर्गी तुका जय. बापा, खरोच तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वाकणटा. कित्याक तुजे तावन जेजू क्रिस्त तुज्या पुता आमच्या सोमया वरवीं पवित्र आत्म्याचे सक्तेन सरजीब आनी पवित्रपण उपजता. उदेंती ताव नसतेम ते पर्यान तुका एक निर्मळ बेठवणी करच्याक एक खाशा परजा तूं जमयतासाय. देखून बापा, खालतेपणी आमी हें मागणें करता. तुका बेठोवच्याक आमी हाडल्यान ती देणी
त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावच्याक तूं पवित्र कर. ताची साज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समारंभताव. तो अपराधीन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत फातकांचें बक्षाणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारुतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गोट परगटुया. सुम्या जेजू तुझे मरण आम्ही समरमता. तुझे पुनर्जीवन कोण आम्ही परगटता. तुझ्या येण्या सुम्या जेजू आम्ही रत्रेता. बापा आमचे सोडोणे पसो तुज्या पुतान सोंसलेल्या कश्टां मरना आसूं, ताच्या आनंद बरीतपणा जिवंतपणा आसूं आनी सर्गार चडणे आसूं आमी भक्तीपणे उडास करता आनी तो परत येतलो म्हण ताची वाट पळेवन आसा. देखून आमी उपकारी काळजान हें पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पित हांव. जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टागार जोडल्या, तेच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता. तिचे तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीण आनी रक्तान पोसताय तांकां ताच्या पवित्र आत्म्यान भर आनी जेजू सोबे हे कूड आनी एकत्मो आमी जावंक निर्मी. तुका भेटलेलें सासणीक दान तो आमकां करूं आनी अशें देवाचे माये भोवभाग्यवंत ओंकार मरयेच्या, तुज्या भाग्यवंत धर्मदूतांच्या आनी वैभवी रक्त साक्षांच्या, सांत जुजेच्या, सांत आंतोनीच्या आनी समेस्त भक्तां सांगातात तुवें विसरून काडलेल्या दायजांत आमकां वांटो मेळो. तांच्या विनून सादार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हणून आमी विश्वास धरता. बापा, ह्या बलये वरवीं आमकां तुजी इश्टागत मेळ्ळी. तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फावो कर म्हूण आमी मागता. तुज्या साखरा फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापाच्या आनी पिटर पौल आमच्या गवळी बापाच्या सांगाता पवित्र सभेच्या समेस्त गवळ्या आनी मनयारां बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलेले सगळ्या परजे सांगाती ह्या संवसारान वाटसुऱ्या तुज्या पवित्र सभेक भावार्थांत आनी प्रिती मोगान थीर कर. तुजे वजेर तुवें एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन तूं आयकून घे. कनवळ्या बापा, संवसारान शिंपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजे थंय एकठांय. आमच्या मेल्ल्या भावा भयणीक तुज्या इश्टागतीन ह्या संवसारान अंतरिल्ल्या समेस्तांक मैपासान तुज्या राजांत घे. थंय आमी तुजी महिमा बगून ससनाक दादोशी जातले म्हूण आमकां भरवोसो आसा. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं ताचे वदेशी सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपद वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमच्या सोडवंदराची आज्ञा मनान दवरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन
गाऊया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझे नाव पवित्र, तुझे राज येऊ, तुझी कुशी स्वर्गात जाता तशी संसारात जाऊ. आमचो दीस पडतग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्या अशिता तशे आमची पातकां बगत, आनी आमकां ताळ्ळें पडोवंक दिवनाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार, दया करून ह्या जिवितांत सवस्त काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशाण त्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या आबावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येता आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासना. सोमियाची शांती सदांच तुमचे सोबे आसूं. एकवट असो, गुर्तू जावन एकामेकाक शांती दिया. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले, आमची काकूत कर. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले, आमची काकूत कर. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले, आमकां शांती दी, आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सर्व सुभागी. सोमिया तुजे भितरचे म्हाका पवण पूण तुज्या उतरणस म्हाका भलायकी मेळटली. जेजू तू मोजो निसवळण, मोजो आदार आमी मोजो पोसणार. ओंपून मोजे दय दैवीक उदर, घेवच्याक जालाय तयार उंड्या रुपार. स्वागत जेजू तुका, दुर्बोळ काळजान मोचा, दी
देवलोकाक तुवें मोगान पोसले करून अजाप नवे हुंड्या मासले माझा रक्तान तुझ्या आमकां राखले जियोंक त्रेकता तुझे बसले स्वागत जेजू तुका दुर्बोळ काळजान मोजा दी तूं ससाय म्हाका जियेव सवळेन तुझ्या स्वागत जेजू तुका दुर्बोळ काळजांत मोजा दी तूं ससाय म्हाका जियेव सवळेन तुझ्या भुकेल्या लोकांची भुकता मैताय दैवीक जिविताची तान बागयताय ल्हानांतल्या ल्हानांक तूं आदार दिताय अंतर धांवडावन सोम्या प्रकाश पावताय स्वागत जेजू तुका दुर्बोळ काळजान मोजा दी तूं ससाय म्हाका जियेव सवळेन तुझ्या स्वागत जेजू तुका दुर्बोळ काळजान मोजा दी तूं ससाय म्हाका जियेव सवळेन तुझ्या प्रार्थुयम देवा आमच्या मोगाळ बापा सोडवणेच्या ह्या जेवणान तुजें जिवीत आमकां दिताय आनी सासणाच्या सुखाक पावोवंक आमकां आदार फावो करताय ह्या तुज्या देण्या वरवीं खरो भावार्थ सदांच स्थिर उरूं आनी वाडत वचूं हें आमी मागता जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं मोगाच्या भावान आनी भयणो दिंब्यांनी आमी सरपड्या आज येवकरिस्तोचो दीस सोम्याक आराधन करचो
सोम्याक महिमा दिवचो एक बागी दीस आज परगड थरान सोम्याक आमी पुरुषावार येता आसतना सगळ्या काळजान सोम्याक आराधन करून ताची स्तुती करया. आतां पवित्र सक्रामेंताक आमी सरपडो नमस्कार करतना आमच्या सोम्याक आमच्या मदें येवकार मागून आराधनाचें गीत आमी गावया. सागोरा आराधन तुका ये सर्वोंदारा आराधन तुका उंडो सोम्या तू जीविताचो आत्मी जिवितांका लाभोसो उंडो सोम्या तू जीविताचो आत्मी जीवितांका लाभोसो सर्गीच्या मानान आमकां बसो पवित्रात आपल्या एकवटांचो जेजू मोगाळा आराधन तुका जेजू दयाळा आराधन तुका कृपेचा गोरा आराधन तुका ये सर्वोंदारा आराधन तुका जेजू मोगाळा आराधन तुका जेजू दयाळा आराधन तुका कृपेचा गोरा आराधन तुका ये सर्वोंदारा आराधन तुका. बहुपवित्र येवकरिस्तांदाजिरासच्या मोगाळा जेसू तूं म्हजो देव, तूं म्हजें सर्वस्व, तूं म्हजो राय आनी दणी.
ह्या भोवपवीत सक्रामेंतान तूं खरोच हाजीर आसाय म्हणलें बावडटान विश्वासान हांव पाती येतां. म्हज्या देवा, म्हज्या सोमिया, तुका हांव आराधन करतां. तुका हांव म्हजो मान बागयतां. तूं म्हजो एकलोसो देव म्हणलें वळखून घेतां. म्हज्या सगळ्या जिवितांत तुजो सांगात हांव आशेतां. म्हज्या सगळ्या जिवितांत तुवें वतल्या सर कृपे देण्या खातीर, आशिर्वादा खातीर तुका हांव अर्गां दितां, होगलाप दितां. अर्गां तुका सोमिया जेजू, अर्गां तुका सोमिया जेजू, होगलाप तुका सोमिया जेजू, होगलाप तुका सोमिया जेजू, महिमा तुका सोमिया जेजू, महिमा तुका सोमिया जेजू, आराधन तुका सोमिया जेजू, आराधन तुका सोमिया जेजू, हर्षितां तुका सोमिया जेजू, हर्षितां तुका सोमिया जेजू, दिनवासतां तुका सोमिया जेजू, दिनवासतां तुका सोमिया जेजू, वाकणतां तुका सोमिया जेजू, वाकणतां तुका सोमिया जेजू, अर्गां तुका सोमिया जेजू, होगलाप तुका सोमिया जेजू, महिमा तुका सोमिया जेजू, आराधन तुका सोमिया जेजू. हालेलुया, 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 हालेलुया. दयकन एक घडी बर बसात. भाव भयणीनो, थोड्याच घडयान जीव जावन आसलेल्या ह्या जीवदाताराक आमी पुरशावार घेवन वेता. उडास आमी दवरया पुरशावी एक आराधनाचो वेळ. वो पुरशाव आमी काडटना आमचे खंत, भिरांत, कश्ट, नश्ट, वळवळे, पिडाशिडा, सोलवणी, आकांत, भिरांत हें सक्कडी जेजूक आमी भेटोवन दिवया. भक्तीन आनी विश्वासान आमची मेटां आमी काडया. सोमिया घेवन आमी परगट रितीन मान करतना त्या सोमियाची कृपेची आशिर्वादां आमच्या घराचेर, आमच्या कुटुंबाचेर, आमच्या कृशीचेर, आमच्या वावराचेर, आमी करच्या कामाचेर तोचो सोमी दराळ बेसामा वचून दी म्हूण आमी मागया. म्हज्या उतरां लबदण कितेंय तुमी मागल्यार म्हजो सर्गीचो बाप तुमकां दितलो म्हणून ह्या सोमियान आमकां बसयलां. देखून सोमियाच्या उतरांचेर आमी पातये येवया. आमची खंत हुस्को ताचेर आमी सोडया. कित्याक तोच आमची बचावी, तोच आमचो देव, तोच आमची जतन घेता, आमकां बेसाव आनी आशिर्वाद दिता. विगार बाप, ह्या पुरशावाची मांडावळ आमकां सांगतना आमी उलयनासतना कांतारां गावन घे, आमची मागणी भेटोवन वो पुरशांव आमी भक्तीन काडया. मोगाचनो आमचो सोमी जेजू आमच्या मोदेगात आसा. पुरशांव जावन आसा एक आराधन आनी एवकरिस्तीक पुरशांव सोम्याक परगट तरान भक्तीन आराधन करचें देखून फिरगस गवळी परिशद सांद्यांनी भायर वचून मांडावळ करूंक विनंती. उरल्यांनी सकडांनी हांगासरस बसचें. आयसीएम सांद्यांनी देखून भायर वेचें. थंयसर दमास्काच्यो सत्री तुमकां धरूंक आसात, भायर वचूंक विनंती. पुरशावाची मांडावळ ह्या परी आसा. सुरवेर कुरीस, एक कुरीस भितर आलो कुरीस देखून पुरशावांक थंयसर भायर व्हरात. ताच्या उपरांत दोग आल्तार भुरगे तुरीबोल घेवन, ताच्या उपरांत दमास्काच्यो सत्र्यो आनी बँड, आनी ताच्या उपरांत भुरगीं सोल्या आनी चलयो, उपरांत फिरगाजेचे युवा जन, वडिलां, ताच्या उपरांत मांडावळ मागीर हांव सांगता. सुरवेर कुरीस आनी तुरीबोल घेवनचे भुरगे आल्तार भुरगे वसात. भुरगीं देखून उठात. कुमगाराचे वस्तूर घाल्ले भुरगीं थंयच बसात. उठानाक उरलीं भुरगीं सकड उठात, भायर वसात. कुमगाराची वस्तूर न्हेसली भुरगीं थंयच बसात. उरलीं भुरगीं
PUC पर्यान भायर वचून पुरुषांक मेळात PUC पर्यान युवजन दयकन उबे रावात युवजन कोणी असल्यार तरणाटे पुरुषांक मेळात तरणाटी युवजन सकट भायर वसात पुरुषांक मेळात युवती कोणी असल्यार दयकन उबे रावात भायर पुरुषांक मेळात कुमगाराचे भुरगीं आनी आलतार भुरगे हांगाच रावात उरले मोदेगात दयकन पाटी पुरुषांक मेळात भक्तीन आनी शिस्तेन सोम्याक आमी पुरुषावार व्हरया उलोवचें नाका कित्याक आमचो सोमी आमचो सोडवंदार आमच्या मोदें आमच्या सांगाता तो आसा भक्तीन आमी वांटो घेवया Give me
नमना आराध्य गे अभिजात गे आराधना नमना आराधना नमना महिमा सागरनी लागे अकरुणेय तोरलुनी बंदी करुणा सागरनी लागे अकरुणेय तोरलुनी बंदी ओ देवा गुरुदेवा ओ देवा गुरुदेवा नमना नमना गरुडी लागे नमना नमना गरुडी लागे आराधना नमना आराधना नमना आराध्य गे अभिजात गे आराधना नमना आराधना नमना महिमा दीप्तियुनी लागिಯೇ ಅದೀಪ್ತಿಯ ಎಲ್ಲೆಡೆ ನೀ ಬೆಳಗುವೆ महिमा दीप्तियुनी लागिಯೇ ಅದೀಪ್ತಿಯ ಎಲ್ಲೆಡೆ ನೀ ಬೆಳಗುವೆ ಓ ದೇವಾ ಪ್ರಭು ದೇವಾ ಓ ದೇವಾ ಪ್ರಭು ದೇವಾ ನಮನ ನಮನ ಪ್ರಭು ನಿನಗೆ ನಮನ ನಮನ ಪ್ರಭು ನಿನಗೆ ಆರಾಧನಾ ನಮನ ಆರಾಧನಾ ನಮನ ಆರಾಧ್ಯ ಗೆ ಅಭಿಜಾತ ಗೆ ಆರಾಧನಾ ನಮನ ಆರಾಧನಾ ನಮನ देखन बसात मुगाळ भाव भयणीनो आमच्या दोळे आमी दंपया सोमयाचे आजीरपण आमी बघया सोमी आमच्या मध्ये आसा आमचे सांगाता तो आसा आमचे कंतुस्को तो जाणा आसा आमच्यो गरजो ताका कळीत आसात देखून समर्पण दिवया हें सगळें फिरगस कुटाम विगाराक तो सोमी हें फिरगस कुटाम सांबाळूंक बरी भलायकी दिवं एकवटाच्या स्पिरितान ही फिरगज वाडोवन वचूंक सुमेस्तांक सोमी बळवंत घटाय दिवं दी म्हण मागया समर्पण दिवया ह्या फिरगज कुटुंबांतल्या धार्मीक भयण्यांक तांच्या समर्पित सभेंत देव तांकां बेसांव दिवं दी आनी तांची सेवा ह्या फिरगजेंत आनीक उर्बेन लोकां मदें करूंक इस्कॉलांत शिकपा क्षेत्रांत जायती प्रगती बरेंपण हाडूंक देव तांकांय जाणवाय आशिर्वाद दिवं दी म्हण मागया समर्पण दिवया आमचें फिरगज कुटुंबांतल्या गौळीक परिशदेक आर्थीक परिशदेक विविध संघटनाच्या सान्यांक आपणाचो कुटुंबाचो वावर आसा तरी फिरगजेच्या बरेपणा खातीर
विविध रितींनी आपणाची सलाह सुचना दिवन वा आपणाच्यो गरजो बगलेक दवरून फिरगस कुटुंबाच्या बऱ्यापणा खातीर ही आमची भाऊ भयणी वावुरतात, युवा जाणां वावुरतात, आमचे बेदी सभाक आसात, मरियाळ सोडेलेटी आसा, ह्या सर्वांक वडांक तशें ल्हानांक जेजूच्या पांयांतळी आमी भेटोवया. ही आमी दिवची सेवा सोमी जेजू मानून घेवं आनी फिरगजेच्या एकतराक आनी एकवटाक भाऊ बांदवपणाक आदाराची जाव म्हण मागया. समर्पण देवी आमचेंच कुटाम सोमिया जेजूचेर बाबार्थ दवर तवळ तूं आनी तुजें घराणेय बचाव जातलें म्हूण देवाचें उतर आमकां जागयता. आज त्याच सोमियाच्या उतरांचेर बाबार्थ विश्वास दवरून ह्या येवकरिस्तांतल्या सोमियाचेर विश्वास दवरून आमची कुटुंबां, आमच्या कुटुंबांतल्या वडिलांक, आवय बापय, मालगडी, युवा जाणां, भुरगीं सगळ्यांक जेजूच्या पांयांतळा भेटोवया. घरांत आमच्या समाधान दी देवा म्हूण मागया. प्रगती अभिवृद्धी दी देवा म्हूण मागया. आर्थीक अडचणेंत निवार देवा म्हूण मागया. आमच्या कुटुंबांतले समस्ये विघ्न अणवारा निवार देवा म्हूण मागया. प्रत्येक रितीन मागीर आमच्या कुटुंबांत घोवा बायले मदलो संबंध विश्वासपण आनी सोडोवन दी, वाडोवन दी. जंय कश्ट आसात, जंय चॅलेंज पंतावण आसा, कश्टार आसा, त्या सर जोड्यांक सोमी बेसावन दिवन दी म्हूण मागया. प्रत्येक रितीन भेटोवन दिवी आमच्या युवा जाणांक शिकाप, बरो फुडार, बरी सैरीक, सांगात जबाबदारेचें जिबीत. ह्या आधुनीक संवसारांत जायत्या रितीची बांदपास रेवड ह्या युवा जाणांक आसा तरी सोमियाच्या पांयांतळा आयिल्लीं, सोमिया सांगाता रावल्लीं कोणीय युवा जाणां निराशी जायनात. आनी सोमी तुमकां सोडणी घालिना. देखून तुज्या तरणाटपणाच्या दिसांनी तुज्या सर्वेस परस उडास कर म्हूण पवित्र पुस्तक जागयता. देखून युवा जाणांनो, थोडे पटी सोडून घडता, सोडून जाता तेंचा खेर न्हय. ह्या सोमयाचेर बरवसो दवरा, बरवशान जियेया आनी तो बरवसो तुमकां केदींच निराशी करिना. बरो फुडार, बरें जिबीत, आशिर्वादान भरलेलें जिबीत तुमचें जावं पावतलें. सक्कड आमच्या युवा जनांक जेजूच्या पांयांतळी भेटोवया. शिकपरासच्या आमच्या भुरग्यांक, नेणतुल्या बाळांक सोमयाक समर्पिया. जी काजारी जोडी आसात, भुरग्याच्या देण्या खातीर राखतात, मागतात, हाक बोब मारतात, देवा तांचें मागणें आयक म्हणून आमी मागया. आमची पिडा शिडा, आमची सुलवणी, आमची निराश आकांत जेजूच्या पांयांतळी भेटोवया. कोणें सक्कड मागोवंक सांगलां, कितें सक्कड म्हाका मागोवंक आसा, ह्या पवित्र घडये जेजूक भेटोवन दिवया. ह्या फाटल्या म्हयन्यांनी अंतरलेल्या देवादीन जाल्ल्या आमच्या कुटुंबाच्या सांद्यांक, मोगाच्यांक सासणाचो विशय दी देवा म्हूण मागया. मुखल्या दिसांनी जावची कार्य योजना सोमिया तुज्या कृपेन बेसावांनी ती पंथाक पावय देवा म्हूण मागया. आमची सक्कड मागणी सांगाता घालन सांगाता आमी गावया. आयक मोजे मागणे सोम्या देवा, उदार काळीस्तुंदी म्हाका आयच्या दिसा. आयक मोजे मागणे सोम्या देवा, उदार काळीस्तुंदी म्हाका आयच्या दिसा. दिमी घालया. हें जुबलेवाचें मागणें आमी म्हणया. सर्गींच्या बापा, तुज्या पुता जेजू क्रिस्त आमच्या भावातय तुवें आमकां दिलोलो भावार्थ
आनी पवित्र आत्म्याद्वारे आमच्या काळजान जळयलोलो सेवेचो दिवो तुज्या सर्गींच्या राजाच्या येण्याक आमचो भागी अत्रेक परत जागृत करूं. तुजी कृपा आमकां तकण आसतना सुवार्थेचें बी पोशण करतेली जावन रुपांतर करूं. एक नवो सर्ग आनी एक नवी पृथ्वी आसा जावच्या खंडीत बरवशान मनशा कुळ आनी सगळे सृश्टेतय तें बी रुपांतर हाडूं. तेन्ना वायटाची सकत पुर्ती नास जातली, तुजी महिमा सासनाक बरजळटली. जुबलेवाची कृपा बरवशाची यात्रिका जावन आसच्या आमचे थंय सर्गींच्या दिव्या तेवशी अत्रेक नवो करूं. तेच कृपा सगळे पृथ्वेर आमच्या सोडवंदराचो आनंद आनी समाधान पासारूं. सासनाक आशिर्वादी जाल्ल्या आमच्या देवा तुका सदांकाळ महिमा आनी वगडाप जाव. तकली बगावया आनी येद्या व्हडा सक्रामेंतांतय आमचो विश्वास पुरतो परत जिवाळ करया आनी गायन मंडळी संगता मेळून येद्या व्हडा सक्रामेंताक हें गीत बवरतान आनी विश्वासान काळजा मनान गावया. येद्या व्हडा साष्टांग नमन करूया. पुर्विल्ल्या त्या रूपा बदलाक नव्यो रिती आदार्या. सर्वोन्मेषा अस्कत विश्व्या बाबाचे बोल दिव्या. जशे बापा तशेच पुता उल्हासानी स्तुती जाव. पृथ्वी महिमा ससना ससना एकाच ताळ्यान हर्षिता. तुका दोगांच्या स्पिरित समा समी आवडता. आमेन. प्रार्थुया. येसू मिया जेजू क्रिस्ता विचित्र सक्रामेंता खाल तुज्या कश्टांचो उडास तुवें आमकां सोडला. तुजे सोडवणेचो फळ सदांच आमचे थंय आमी भोगी सारको. तुजे कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. जो जियेता आनी रास करताय सासनाच्या सासना. मोगाच्या फिरगजकारांनो, आज भाऊ बांधवपणाचो
वा कुंप्रेसो आयतार सगळ्या फिरगस कुटुंबातर्फेन सोम्याक व्हडा अभिमानान मान करून आमी आचरण केलो. सगळ्या फिरगस कुटुंबा सांगत हा सोम्याक परगट मान आनी आज आराधन करचो बागी दीस. येवकरिस्त आमच्या जिविताचें केंद्र. येवकरिस्ता बोवारी आमच्या कुटुंबा जिवीत म्हणलो संदेश आमी हर एकल्यांनी फेस्ताक तयार जावन आमी स्विकार केल्लो आसा. आयच्या संभ्रमाचो प्रधान याजक भोवमानादीक बाप नवीन पिंटो आमकां सर्वांक वळखीचो. पाद्र्याब जेप्पो सेमिनरींत प्राध्यापक आनी सेमिनरीचे आडलतेदार. मंगळूर DCचे ज्युडिशियल विगार. आज आमच्या फिरगजेक येवन कोंबरेच्या आयतराचो संभ्रम मिसाचें बलिदान भेटोवन येवकरिस्त आमच्या जिविताचें केंद्र म्हणल्या विशीं आपुरबायेन देवाच्या उतराचो संदेश दिल्ल्या येवकरिस्तो पुरुशांक परगड थरान व्हरून येवकरिस्ताक मान आनी महिमा दिल्ल्या पाद्र्याबाक तुमच्या समेस्तांच्या नांवी देव बरें करूं म्हणटा. मगाच्यानो कोंप्रिसो आयतार संभ्रमान आचरण करूंक वावर भेटयल्या आनी आदार दिल्ल्या आनी सहकार दिल्ल्या सर्वांचो ह्या संदर्भार हांव उपकार बावडटां. फिरगजेचो उपाध्यक्ष मनेस्त नवीन मोरस फिरगजेंत मुखेलपण घेता. आपलो वावर तो भेटयता. फिरगजेचो कार्यदर्शी किरण नोरोना सर्वांक सांगात हाडटा आनी सेवा दिता. आयोगाचो संयोजक जॉन वाल्डर सर वावरांत आमकां आदार दिता. वाड्याचे 7 गुरकार प्रतिनिधी सगळी फिरगज गोळी परिशद फिरगज आर्थीक समिती फिरगज जिवाळ करूंक वावर दितात आनी आदार दितात. तांकां ह्या फेस्ता संदर्भार तांकां दिनवास हांव पाठयतां. आमच्या क्लोनी कॉमेंताची धार्मीक भयणी सगळ्या वर्सां बराबर मोगान ह्या देव टेंपलाची सेवा भेटयतात. आल्तार सोबयतात आनी सगळ्या वर्सां मिसाक तयाराय करतात. तांकां देव बरें करूं म्हणटा. आमच्या गायन पांगडाचे सांदे आयच्या दिसा आनी पुरवा फेस्ता दिसा कांतारां अभ्यास करून भुरग्यांक ह्या वर्सा अभ्यास दिवन जायती तयारी तांणी केल्ली आसा. सर्वांक गायन पांगडाच्या सर्व संद्यांक दिनवास पाठयतना तांकां अभ्यास दिवंक कांताराची जबाबदारी घेतल्या सेवरीन फेर्नांडीस जेजूच्या सान जुआंब बावतिस्वाडो हाका देव बरें करूं म्हणटा. कोंप्रेच्या आयताराक तयार जावन मोगाच्यानो बंटिंग्स बॅनरां आनी परिसर आमचे सगळे परिसर नितळ करूंक वावर भेटोवंक आयलेल्या फिरगजगारांचो हांव उपकार बावडटां. परच्या दिसा परच्या ब्रेस्तारा दिसा सुमार 60 जण सांदे हांगासर येवन जायतो वावर आमी केल्लो आसा. तांकां समेस्तांक दिनवास. आयची देवस्तुती अर्थबरी तरान चलोवन वेल्ल्या फिरगजगारांक देव बरें करूं. बुधवारा मोगाच्यानो आमच्या फिरगजेचें व्हडलें फेस्त 5 वर्सां उपरांत आमच्या फिरगजेंत व्हडलें फेस्त जावचें. मीस सकाळीं 10 वरांचेर 9:30 वरार फेस्ताक कोमोक केल्ल्यांक वंतीक दिल्ल्यांक मानाची वात आमी वणथयल्या. सडीत दान दिल्ल्यांक 5,000 आनी सडीत दान दिल्ल्यांक मिसा उपरांत आमी मानाची वात दितल्या. व्हडल्या फेस्ताच्या मिसाक फिरगजगारांनी व्हडा संख्यान येवंक जाय. आज तुमी सक्कड आयल्यात कोंप्रेसो आयतार म्हणून. थोडे पटी ल्हान फिरगजेन कितें जाता म्हळ्यार फेस्ता दिसा लोक आसना. म्हजें पयलें फेस्त म्हाका हांगाचें गोत्तू ना पूण हांव ल्हान फिरगजेन आसल्या संदर्भार फिरगज व्हडल्या फेस्ता दिसा इगजेन लोक आसना. हांगा म्हाका गोत्तू ना आसता की ना आसूं पुरो म्हण हांवें चिंतचें. थोडे पटी आमी मुड्दम दितना कोणी आसनात. चडावत फिरगजेन ल्हान फिरगजेन बांक मात्र. देखून तुमी 9:30 वरार कुटुंबा समेत देवाक व्हडल्या फेस्ता दिसा अर्गां दिवंक तुमी येवंक जाय. सैरे तुमच्या घरांनी आयल्यार तांकांय मिसाक तुमी आपोवन हाडचें. अशें वेळार आमी 9:30 वरार वंतीक दिल्ल्यांक आमी मानाची वात वणथयल्या. ताजे उपरांत मिसाक आमी तयारी करूंक आसा. फिरगज फेस्ताक उदार मनान तुमी फिरगजगारांनी दान दिवंक विनंती आसा. आज येवकरिस्ती पुरुशांक
भोव अर्थभरीत तरान आमी चलोवन व्हेल्लो आसा जबाबदारी फिरगस गोळी परिशदाक दिल्ली आसा भोव सक्कड तयाराई बऱ्या तरान केल्ल्या गोळी परिशद संद्यांक देव बरें करूं म्हणटा आज मीस जाल्या उपरांत थंय थंड पिवणाची वेवस्था भायर केल्ली आसा शिस्तेन तुमी घेवंक विनंती जबाबदारी फिरगस गोळी परिशद फेस्ता दिसाळी तुमची वाहनां व्हेकलां पुरां सकयल हायस्कुलाच्या ग्रावंडार तुमी पार्किंग करूंक विनंती आसा व्हडल्या फेस्ता दिसा बेटवणेच्या खाणीक मिसा दिल्ल्यानी फिरगस घरांनी हाडूंक विनंती आसा फेस्ता दिसा आमी सक्कड स्टॉलां हांगासरस ह्या वयल्या ग्रावंडार आमी ताची वेवस्था केल्ली आसा देखून हांगासर तुमी व्हेकलां हाडिनाकात सक्कड स्टॉलाक हांगा वयर आमी मांडावळ घालूंक वेवस्था केल्या मगचें आमच्या फिरगजेंत सगळ्या वर्सभर सेवा भेटोवच्या निस्वार्थी सेवा दिल्ल्यानसो आमी ह्या संदर्भार उडास करता एक फिरगज आनी ही गरज देव तेंपल ते मांडावळ घालीचे जाल्यार सगळे नितळाय करीचे जाल्यार ताच्या फाटल्यान थोडे जाण वावर करतात आमच्या कुजनांत आनी ही गरजेन प्रत्येक जावन फेल्सी मोरस सांबस तेंबडो संतोष सविता मोरस आदी जसिंता मार्ता हांगासर आसली तिची भलायकी बरी ना तांच्या सेवेक आयच्या दिसा ह्या कोंपरेच्या आयतारा आज फिरगज एकठाराचो दीस एकवटाचो दीस देखून तांची सेवा आज उडास करता आनी तांकां देव बरें करूं म्हणटा फेस्ताची देवस्तुती फिरगजकारांक वांटून दिल्या अभ्यास तांकां दिला देखून ती फेस्ताची देवस्तुती फिरगजकारांनी सोलोवन व्हरोंक विनंती आसा नोवेनाच्या दिसांनी सांगतच फेस्ता दिसा आंगोणेचे वाती पेटोवंक अवकाश आसा हाची जबाबदारी YCS भुरग्यांक गेले त्या आयतारा मिसावळ्यार तुमी दिल्ली काणीक 7,128 रुपये देव बरें करूं येवच्या आयताराची देवस्तुती जुजेवाड्याक आज ह्या कोंपरेच्या आयतारा बँडाची वेवस्था केल्ल्या रॉयल बँड असो मालाक हेराल्ड पायस आनी सांगात्यांचो उडास करता आनी देव बरें करूं म्हणटा ह्या वर्सा आमी सांत आंतोनीच्या फेस्ताक व्हडल्या फेस्ताक तयार जावन 3 दिसांचे नव्यान मात्र दवरलां आयच्या दिसा आनी फाल्यांच्या दिसा आनी परवां सोमारा आनी मंगळारा सकाळीं 8:30 वरार मीस आनी तेजे उपरांत नव्यान आसतलें तुमी फिरगजगारांनी आमच्या पात्रून संताक मान करूंक भुरग्यांनी आनी वडांनी ह्या नव्यानाक हजर जावंक विनंती आसा उबे रावया निमाणें गीत गावून देवाक आतां आमी अर्सुया सांतांतोन भोगता पात्रोन मोगाळा गरजे वता थंय तुजी वर्ती दया देवा लागीं आमच्या गरजांक विनवणी करताय बापा कुशेकार जावंका दार लाभयताय भक्ता सांतांतोनी भाव आमच्या गरजांनी आयदयेनी मागणी कर बापा विनवणी भक्ता सांतांतोनी भाव आमच्या गरजांनी आयदयेनी मागणी कर बापा विनवणी आमचेर येताना निराशी काळजांची भिरमोत तूं पाव जेजू बाळगाचो मागून धाड आमकां आदार केदे जायना जावच्या जिणेन निरादार भक्ता सांतांतोनी पाव आमच्या गरजांनी आयदयेनी
आमच्या गरजांनी आयदयेनी मागणी कर बापा विनवणी मुगाळ पुत्रा सोवे अंकार मोरी आशीर्वाद जेजूच्या पवित्र काळजा मुरयेच्या दुलोबी काळजा सांत अंतोनी भगिवन कुर्साचे कुर्वेन वरंका आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन.